II Samuel सी. दाविदाचें कुटुंब आनी दाविदा फाटल्यान येवप्यांचें कारस्थान. मेरीबाल, जोनाथानाच्या पुता सवें दाविदाचें बोळेपण. एक दीस दाविदान विचारलें, जोनाथाना पासत म्हजें visvaxiponn dakhounk साउलूच्या कुटुंबांतलो konn-tori अजून जिवो आसा? साउलूच्या कुटुंबांतलो जिबा नांवाचो एक sevôk असलो. तांणी ताका दाविदा-शी आपयलो. राजान ताका म्हणलें, तूं जिबा? ताणें जबाब दिलो, तुजो sevôk. राजान म्हणलें, हांवें देवाचें बोळेपण ताचें सवें दाखोवंक साउलूच्या घरांत अजुनूय कोण जिवो आसा? जिबान राजाक म्हणलें, जोनाथानाचो एक पूत आसा, तो दोनूय पांयांनी लोंगडो. राजान विचारलें, तो खंय आसा? जिबान राजाक म्हणलें, लो-Debar नगरांत अम्मिएलाच्या पुता माकीराच्या घरांत. तेन्ना दाविदान मनशांक धाडून लो-Debar नगरांतलो अम्मिएलाच्या पुता माकीराच्या घरांतलो ताका सोदून हाडलो. जेन्ना मेरीबाल हो जोनाथानाचो पूत आनी साउलूचो नातू दाविदा-शी आयलो, तेन्ना ताणें सोरपटून मान दिलो. आनी दाविदान म्हणलें, मेरीबाल, आनी ताणें जबाब दिलो, हो पळय तुजो sevôk. दाविदान ताका म्हणलें, भियेनाकाय, तुज्या बापाय जोनाथाना खातीर हांव खऱ्यांनीच तुजें सवें बोळेपण दाखयतलों, आनी साउलू तुज्या शापायची सगळी जमीन हांव तुका परत दितलों, आनी तूं सदांकाल म्हजे बरोबर जेयतलो. मेरीबालान आपली मान बागायली आनी म्हणलें, म्हज्या सारकेल्या मेल्ल्या सुण्याक बोळेपण दाखोवंक तुजो चाकर कितें? तेन्ना राजान साउलूच्या सेवकाक जिबाक आपयलो आनी ताका म्हणलें, सगळें जें साउलूचें आनी ताच्या घराण्याचें तें हांव तुज्या दोनयाच्या पुताक परत दितां. म्हणटच तूं आनी तुजें पूत आनी तुजे sevôk जमीन कामायज कोत्तले, आनी तुज्या दोनयाच्या पुताक जेवण मेळचे खातीर जमनीची पिकावळ तूं ताचेशी हाडटलोय. पूण मेरीबाल तुज्या दोनयाचो पूत सदांकाल म्हज्या जेवणा मेजार बसतलो. जिबाक सगळे मेळून 15 पूत आनी 20 चाकर आसले. जिबान राजाक म्हणलें, म्हज्या दोनया राजान आपल्या चाकराक हुकूम दिल्ल्या प्रमाणे तुजो चाकर कोत्तलो. अशें मेरीबाल राजाचो एक पूत जाल्ले परी राजा सांगाता जेवंक खावंक लागलो. मेरीबालाक मिका नांवाचो एक धाकटो पूत आसलो. जिबाचें सगळें कुटुंब मेरीबालाच्या घरांत वावरूंक लागलें. मेरीबाल जेरुसलेमांत रावूंक लागलो, कित्याक तो सदांच राजाच्या मेजार जेवतालो आनी तो दोनूय पांयांनी लोंगडो आसलो. देवाचें उतर